मंगलम. सर्वांक नमस्कारो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवतम मठांत उचलता आशिल्ल्या सार्ध पंचशतमानोत्सव एक कार्यक्रमाक उडपी तुल्यान श्री रामचंद्र भट मामा हांगा येवन पाविल्ले आसाची. तांणी हांगचे मठाचे परिसर पळयले, स्वाम्याले दर्शन बी घेतले आणि तांकां कशें दिसलें म्हणून आमगेल्या वीक्षकांक सांगता म्हणून भट मामा लेगी विनंती करतास. ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. देवाक आम्ही भक्तिपूर्वक वंदन करून देवाला मागणी करताच. गुरुवारी सन्निधींत आम्ही प्रार्थना करताच. तशींची हांगा पर्तगाळी मठांत येऊन घेऊन रामदेव वीर विठ्ठल देवा पाय मुळांत स्वाम्याला सन्निधींत 3 दिवस दाखवून हांगा राबून घेऊन रामनाम यज्ञ भागवैसून घेऊन सर्व भक्तजन सर्व वैदिक वृंद हांगा येऊन पावन घेऊन देवाले स्वाम्याले अनुग्रह स्वीकार करत असायचे. मठ भारी सुंदर जावन घेऊन निर्माण झाला. तांतूची यद्राक रामदेव राबलो 77 फिटाच्यो. ते रामदेवा पळयतना आमकां अयोध्येंत आमी केन्ना सांगताची मनुनिर्मित नगरी अयोध्या म्हणटाची. सरयू नदी तीरांतू रामदेवाक आमी पळोवन घेवन देवा आमकां सर्वांक अनुग्रह कर देवा, सगळे आमगे समाजा बर करी, पेंटे बर करी, तुगेले सेवा करची भाग्य दी म्हणून सांगताची. तशींची हांगा जाली तिकेची अयोध्या नगरी मुणकेची अति सुंदर जावन आशिल्ले नदी तीरांतू अति सुंदर जावन आशिल्ले मठा यद्राक सुंदर जावन आशिल्ले रामदेवाले विग्रह पळयतनाची आनंद जाता. एक भाग्य कसं म्हळ्यार अनुराधा नक्षत्रे वश्चिकारा अशें जातशे नरेंद्र मोदीन रायान अयोध्येंतू रामदेवाक सर्व गुरुवर्य मुखांतर सर्व संत मुखांतर प्रतिष्ठापन केलें. हांगा गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान विशेष जावन राय कापून हाडले. आमगे देशा राय तो काशी विश्वनाथ सन्निधींतू अति सुंदर जावन आशिल्ले निर्माण विशाल जावन कोण घेऊन सगळे आसे तू हिमाचल पर्यंत राम राज्य जावका म्हणून प्रार्थना करून अयोध्या नगरींत कशी रामदेव बसला तशी पर्तगाळी मठांतू यद्राकाची रामदेवाल विग्रह तांणी येऊन घेऊन गुरुवर्याले लागी राबून घेऊन तांगेर आशीर्वाद घेऊन तांणी ते उद्घाटन केलेलं आसा. सर्व भक्तजन येऊन पळोवन घेऊन भारी संतोष हरिगु कृपे पात्र जाल्लेच. आणि ते श्रीराम जय जय राम खंय जप केंद्र जाल्ला तांणी पुराजन येऊन पावता असायचे. आणि प्रत्येक जप केंद्र नाम ते रामदेवाल सन्निधींत भारी सुंदर जावन बरयला. शाश्वत नव्हे, आम्ही शाश्वत नाही, देव शाश्वत. देवाल अनुग्रह आमकां सर्वांक निरंतर मेळका म्हणून सांगताच हांगा येवन पावन यज्ञा भागवैसून घेवन आम्ही धन्य जाले. तशी सर्व भिक्षक वृंदांक शुभ जावं म्हणून सांगताची. मस्त लोकांक ह्या समयाचेर येवचें जायना. मस्त लोकांक सांगिल्लें आसा मुखार तुमी हांगा येवन पावका. हांगा येवन पावन ते रामदेवा पळोवन हरिगुरू प्रसाद घेवन धन्य जावका. श्रीमद विद्याधराज तीर्थ स्वाम्यान आमकां तेन्ना अनंत वैदिक केंद्र मुखांतर 5 सीड त्यांनी लोकार्पण केलेलं आसा. हा माझी संगणी म्हणून जाल्यार चुकी जाता. स्वाम्यान मोक्काम समयाचेर पावन घेऊन आम्ही ते सीड बिडुगड करून ते लोकार्पण जावन एक संध्यावंदन या पुस्तकाचे तांणी एक 2-3 शब्द वैरे रामू हे सम नाही रे हे तिद्दुपडी कोरका रे. कूडले गुरुवर्याला अनुग्रह घेतले, कूडले ते तिद्दुपडी करून समर्पक जना पावका म्हणून एक प्रयत्न केले. तशी ह्या समयाचेर वीक्षक वृंदा सांगून घेवन देवालय स्वाम्याला अनुग्रह आमकां सर्वांक निरंतर मेळका म्हणून सांगताची हांगा 2 उत्तर रब्बे येता. कृष्णार्पणमस्तु. रामचंद्र भट माम उडपी हांकां आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन अनंत धन्यवाद. धन्यवाद भट.